कालोर बरोच वाडला. तापमान 35क तेकलें. उबाळांत जो तो उदकांत बुचकळपाक सोदता. दिवचले साळांतलो बंधारो फामाद. आतां सुद्दां भरून व्हांवता. ट्युरिस्टांची थंय यो वच प्रचंड. मात हे वाठाराची सध्या वाट लागल्या. कोयर ओडोवंक वेवस्था ना. उदकांत देंवतल्याचेर नजर दवरूंक लायफ गार्ड ना. बायल मनशेक सुरक्षा ना. पुलीस ना. चेंजिंग रूम ना. वता थंय सोऱ्याच्यो बाटल्यो. बरे सुवातेची तवनासांनी वाट लावन उडयल्या. पळयात रिपोर्ट. हो पळयात दिवचल तालुक्यांतल्या साळ गांवांतलो बंधारो. दर दिसा शेंकड्यांनी लोक हांगा येवन थंड उदकांत न्हातात. सध्या गोंयांत कालोर सामकोच वाडिल्ल्यान शापोरा न्हंयेंत न्हावपाक येवपी लोकांची संख्या वाडत चल्ल्या. फकत गोंयकारूच न्हय जाल्यार पर्यटकूय व्हडा प्रमाणांत हांगा येवपाक लागल्यात. फाटल्या 3 वर्सांनी हें एक मुखेल पर्यटन केंद्र जावन पडलां. दादले, बायलां आनी भुरगीं सगळेच जाण शाळांत येवन पिकनीक मनयतात. बंधाऱ्याक लागूनच न्हंयेचेर पूल आसा. हो पूल पेडणे आनी दिवचल तालुक्याक जोडटा. ताका लागून पेडणे तालुक्यांतले लोकूय हांगा येतात. साळांत थंड उदकांत न्हावपाक येवपी लोकांची संख्या दिसान दीस वाडत चल्ल्या. मात थंय कसल्योच सुविधा नाशिल्ल्यान लोकांक त्रास जावंक लागल्यात. बियर आनी सोऱ्याच्या बाटल्यांच्यो सगळ्याक राशी पडल्यात. सगळ्याक कोयर भरला. पंचायतीन थोड्यो तरी सुविधा दिवच्यो अशी लोकांची आनी चड करून पर्यटकांची मागणी आसा. Coming here has been quite a setback. We had heard so much about it. It's such a lovely place, family spot and everything. We came with a family, there is no changing room, nothing. Okay, you come here, there's so much of dirt accumulated, there is beer bottles, everything. So can I suggest the government have a changing room, have a lifeguard and please ensure that no booze bottles are allowed inside. हांगा येवपी लोकां मदीं बायलां आनी चलयो व्हडा प्रमाणांत आसतात. त्या खातीर पुलीस दवरचे अशी लोकांची मागणी आसा. गव्हर्मेंटांनी कितें तरी करपाचें, म्हणजे पुलीस बीन अशें दवरपाचें आनी कसलें चेंजिंग रूम बीन आमकां अशें चेडवांक बायलांक अशें करपाचें. जितली गोंयची सुद्दां फॅमिली जावपाक येता हांगा सोरो पिवन जे लोक हें करतात ते बंद जावचें आनी हांगा पुलीस प्रोटेक्शन दवरचें आनी एक लायफ गार्डची सुविधा. कांय लोक उदकांत बाटल्यो उडयतात. ताका लागून उदकांत देंवतना बरीच जतनाय घेवची पडटा. आता हांगा कोणाक भितर देंवतलो जाल्यार भंय बीन जावन मरे कोच बी लागले पांयांक अशें इन्सिडंट जातात रे डे टू डे. म्हणून मातशें देखरेख घेवंक जाय. फाटल्या कांय दिसांनी गोंयांत गरमी बरीच वाडल्या. हवामान 35 डिग्री सेल्सियसाचेर पावलां. फुडल्या सप्तकभर वातावरण अशेंच रावतलें असो अदमास आसा. कालोर वाडत आशिल्ल्यान शाळांत येवपी लोकांचो आंकडो वाडत वतलो अशें दिसता. ह्या वाठारांत कांय सुविधा दिवपाची सामकी गरज आसा. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या आनी सगळ्यांत व्हडल्या टप्प्याची वेंचणूक जाली. 11 राज्यां आनी एका संघ प्रदेशाच्या 117 लोकसभा सिटां खातीर मतदान जालें. ह्या वेंचणुके उपरांत लोकसभेच्या 543 सिटांतल्या वट्ट 349 सिटांची वेंचणूक सोंपली. 7व्या टप्प्याची वेंचणूक येता ते बुधवारा जातली. 11 राज्यां आनी एका संघ प्रदेशा खातीर 6व्या टप्प्यांतली लोकसभा वेंचणूक बिरेस्तारा जाली. 117 मतदारसंघांनी 2076 उमेदवारांचो फुडार मतदारांनी थारायलो. मतदान जाल्ली राज्यां आनी संघ प्रदेश अशे: आसाम, बिहार, छत्तीसगड, जम्मू आनी काश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी. जयललिता, केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरमाचो पूत कार्ती चिदंबरम, अभिनेतो महेश मांजरेकार, एक्टिव्हिस्ट मेधा पाटकर, प्रिया दत्त, मिलिंद देवरा, मुलायमसिंग यादवाची सून डिंपल यादव, सलमान खुर्शीद, अमर सिंग, हेमा मालिनी, सुषमा स्वराज, मोहम्मद अझरुद्दीन अशे कांय दिग्गज उमेदवार हे टप्प्यातले वेंचणुकेन आसात. बिरेस्तारच्या मतदाना उपरांत 543 सिटांतले वट्ट 349 सुवातां खातीर वेंचणूक जाली. 7व्या टप्प्यातले मतदान 30 एप्रिलाक म्हणल्यार येता ते बुधवारा जातले. आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली, दमण दीव ह्या राज्यां खातीर वेंचणूक जातली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. केपें अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे शिरोडे ब्रांचीचे भांगराचे स्कॅमात फोंडेच्या पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या. ह्या केशींतली ही पयली अटक. दर्शन कोरगांवकार आनी सुशांत सावंत ह्या दोगांनी दरेकी 5-5 लाखांचे रीण काडिल्लें. रीण काडटना तांणी तारण दवरिल्लें भांगर नकली म्हणून स्पश्ट जालां. सोसायटीचे शिरोडे ब्रांचीन भांगराचेर दिल्ले 5 कोटींचे रीण बुडिल्लें. पुलिसांनी फेब्रुवारींत कागाळ नोंद केली. 14 to 2014
Executive Director of Cape Urban Cooperative Society, Shri Paresh Pungalkar, lodged a complaint at this police station against 29 loanee who obtained a gold loan by keeping fake gold ornament. Today, upon a complaint, we have arrested 2 loanee, namely Sushant Sawant, resident of Silvanagar, Fonda, and Darshan Kurgaonkar, resident of Batin, Shuruda. The investigation of these 6 cases are in progress. Are booked under section 420, read with 120B of IPC. So, any more arrests will expected in this type of this? Goldsmith and branch manager, then branch manager of that Cape Urban are also involved, and we will arrest them. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.